आयचे सुवार्थेक दिशा दिवचे तसली ही उतरां जेजूच्या खुणा आनी अचर्यां पळयल्ले करीत तुम्ही सतमानचे आसावे म्हणल्यार सावालाक पुराक जावन आसात. आपल्या पुतान मोरच्या आदी जेजून येवन गुण करूंक जाय म्हणून परातून सरदार जेजू सरशीन गेल्लो. बापायचे विनतीक दयाळलोलो जेजू वच तुजो पूत वांचतलो म्हणली जाप सरदाराक दिता. हे जापींत सरदार संतृप्त जालो आनी पाटी परतलो. सुवार्थेकार जेजूच्या उतराचेर सरदार सत मानलो म्हणटा. जेजूच्या उतराचेर सत मानचे अचर्याक कारण जाता. पूण जोवच्या सुवार्थेंत अचर्याक दुसरी कूस आसा. हांगासर अचर्ये चडीत सत मानूंक करता. गलिलेयाच्या काना गांवांत जेजून उदकाचो वायन केल्लें अचर्ये सुवार्थेकार परत उल्लेख करता. हाकाय कारण आसा. काना शारांतल्या लग्ना संबंधी सुवार्थेच्या शेवटाक दिल्लीं उतरां आमकां उगडासांत आसतीत आनी ती उतरां अशी. हे आपले पयलें अचर्ये जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सत मानूंक लागले. सुवार्थेकार उंची वायन लोकांक सेवलो म्हणल्याच्या की ताचे शीस ताका सत मानूंक लागले म्हणली गजाल दामून सांगता. आयचे सुवार्थेच्या शेवटाक सांगलेली उतरां असलींच. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचे घराणे सगळे जेजूक सत मानूंक पावले. दोन्ही अचर्यांनी सत मानचें प्रमुख जाता. अचर्यां घडताना संतोष जालो म्हणच्यागी चड सत मानच्याक महत्व दिलां. वय जुवांचे सुवार्थेंत एक गजाल स्पश्ट आसा. ताका सत मानतल्या हर एकल्यान सासनीक जिवीत जोडूंक जाय म्हणून जेजूची खुशी. कित्याक जेजूक सत मानच्यांतच साठ आपलां जिवीत आनी सासनीक जिवीत. शुभ